चोय बाबा हिंगने आतां आमगे जवळ बाय कितली वर्सां हांवें पळोवपा लागली जवळ भरताले जवळ बोन आमी ते उत्पन्न कोणी खाताले ते भेंडे बी रोयलो हाय थंय भेंडे जावं केळी थंय मुगे लांकोडसां जाल्यार केळ्यो आनी आमगे वयर आसा लुगार आहा तो पासून तुमी सगळो लुगार माती भात घालन तेमी बंद केला आनी आमी नासतना येताय ते आमी मेहले येना आमी पळोवपाक तशी आहा ती आतां चिरी बिरे ते सगळे तेचे आहा तुमच्या सकलाय ते पयर मुगे ते सकलाय तुमी हेंगे निवळ करून गेलाय सारकी सकल बाबा आमकां वाट ना आनी पळय चेड्याक पळयता तेन्ना कोणाक वयता ती गेट घालची तुमगे लुगार काय मागीर ते सकल आमकां जाय आमी कोणी रेल्वे मनशां पयलीं ती गेट घाल मुगे गोवान गांवस पयलें तें बंद केलें थिंगा ही वाट तेमी दुरीकान तेमी बंद केलें तें आमी बंद केलें ना आमगे आतां तें भितर सोदताय न्हू दोनी घरां भितर कोणी देंवन येताय आनी आतां चोय जाल्यार चोय कितें केलें चोय तेमी आनी हिंगा राती बीन हिंगा काम चलता हय राती काम चलता कितल्यांक देखून 7 लोक हिंग बाबा गाडी आसताय हिंगा हांव नको कितें कोता आमी चोय जाल्यार मागीर कोण आसना ते पुला कपूर काम कोता आखी रात ते बोट डमा डमा केस्तो आवाज थिंगा घालताले आखी रात बोर पायप दाडान घालताले माती केदोंग बरो ना पूण कांय ना आज जाल्यार माती आहा वचपा जायना आज चोय माती राती आमी तो कोताय काम हिंग सिमिटा पयर गोंय हा तो पायलो बाबा हिंग सिमीट कोण घायल काय म्हूण हिंग कोण ना ते देंपरांचे ते राती आमी तो वयला आज 20 तारीख डिसेंबराचे आनी आमी हे मोडो आहा पाली विलेज हो जागो जावन आसा ज्युरिस्डिक्शन हेजे विलेज पंचायत ऑफ वेलसाम पाली आनी सुरसी हिंगा जायती चडवड जाल्या कित्याक हिंगा एक दुसरो एक ट्रॅक येता डबल ट्रॅक म्हणून आनी हे लोकांक जायते त्रास जाले कांय 7-8 वर्सां जालीं हिंगा रेल्वेचे मनीस हिंगा गांवांत घुसोन हिंगा जायते आपणा जायते भाशेन हें करता आनी गेल्या त्या जुनांत हिंगा आतां कळोन येयलें 5 तारखे नोव्हेंबराची की गेल्या त्या वर्सा जुनांत हे हो जागो पोजेशन साउथ वेस्टर्न रेल्वे ताब्यांत दिल्लो म्हणून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो दिल्लो कितको न्हू एक म्युटेशन प्रोसेस करूं ना एक डिमार्केशन करूं ना कांयच करिनासतना डायरेक्ट तांकां तेंच्या ताब्यांत दिलो लोकांक इनवॉल्व करूं ना सो आमी जायती आमी लेटरां बरयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टर मिटींग केल्यो आमचो MP साउथ गोवा MP कॅप्टन विरातान जायती प्रेशर घायलो आमच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर आनी आयज तेणी हे आमकां नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून हें डिमार्केशन हें पयलें जावपा जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इशुईंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोजिशन टू द रेल्वेज म्हणून हें कांयच जावं ना सो आज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर DSLR म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले डिप्यूट केल्ले ते आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले न्हू आमकां मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेंचो कितलो जागो कब्जा केलो रेल्वेन तांकां खबर नासतना सो हें डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें कांयच कोणें ना सगळ्या लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचें स्ट्रक्चर मळपा वताले ते आमी 5 तारखे नोव्हेंबराचे आमी बंद उडयल्ले त्या आमी मुखार सरून सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे ऑर्गनायझेशन NGOज आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिडके खातीर तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार व्हरता सो हांव कितें सांग करता की फाल्यां हे येतले आयज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचे आनी फाल्यां ते नीज घातले म्हणजे डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखे डिसेंबराचे हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्मेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां सो एक तो हुस्को आसलो आमचो गोंयकारांचो हे हिंगाचे स्थानीक लोक आहा तेंचो
की तेंचो कितलो जागो वयता कितले तांकां आज पर्यंत तांकां कांयच खबर ना आनी हे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL आयज तांकां आमी एक कन्फ्रंटेशन न्हू एक तांकां आमी एक वॉर्निंग दिलां लोकांनी की 6 वरां उपरांत ते कोणूय हिंगा काम करपा ना म्हणून आमी 6 तारखेर कलेक्टराच्या मेळ्ळे आनी कलेक्टरान आमी बरें आमकां आमचें आयकोन घेयल्लें की 6 उपरांत रातचे सांजे आनी रातचे देखून कांयच हिंग काम जावपा ना म्हणून काल देखून हिंगा राती 12 1 2 देखून हिंग काम चलतालें राती सो हांव म्हणूंक वता की हेज मुखार तेणी सांगिलां तेंचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर आसलो तेणें सांगलां आमकां की आयज सोन 6 उपरांत आमी नोटिफिकेशन धाडलें की आफ्टर 6 PM हे काम बंद जातलें म्हूण रेल्वेचें सो आमी ताका स्ट्रिक्टली सांगलां दीस वील गो आउट ऑफ हँड हांवें PIकूय आमच्या PIकूय आमची लेटर घायल्या आमच्या साऊथ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP साऊथ आयल्या कलेक्टर गायल्या डेप्युटी कलेक्टर मामलतदारा सगळे आमी त्यो लेटर गायल्या की हे वायलेशन जालां म्हणून सो हांव मागतां ऑथॉरिटीज हे मातशे तुमी लोकांचो तुमी यू आर हियर फॉर द सर्वीस अँड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल आवर लोकल्स सर्वीस टू आवर लोकल्स कम फर्स्ट मागीर तुमी ह्यार कितें करपाचें तुमी तुमगे सेंट्रला हें तें तुमी इफ यू वॉन्ट टू बाव backwards also this is your lookout but first your duty is to the taxpayers of Goa हे सगळे लोक कितें टॅक्स भरता आनी तेच वरवीं तुमची पागरां मेळटा तुमकां सो हांव मागतां सगळ्यांक तुमी बॅकवर्ड्स तें करपाची गरज ना गरज आहा आमच्या लोकांक हिंगा तांकां रिलीफ दिवपाक आनी रातचें तें काम जाता तें न्हू तें बंद जावपाक जाय